ये मला पलीकडे पांडुरंगा नदी भरली चंद्रभागा जरा पलीकडे ये मला पलीकडे पांडुरंगा नदी भरली चंद्रभागा। दिवाळेन हो दिंडेचो उत्सव जावप म्हटल्यार आमकां चड खोशयेची गजाली आनी आमचे श्री विठ्ठल रुक्माई दिंडी पथकान हो आयोजीत केल्लो आहा हो दिंडेचो महोत्सव खूब बरें दिसता। अशें आतां खूब दिंडीचे पथक येवपाचे सांगा आतां तिंकाय बीन अशें खंय खंय तेंच्यांनी दिंडी केल्ली आसतली आमी हांगासर तेंची दिंडी पळोवपाक सगळीं उत्सूक आहा। आयज हांगासर विठ्ठल रुक्माई दिंडी पथक आयोजीत ही 5वी आमची जो आसा दिंडी महोत्सव आसा। अखिल गोव्यातल्यान हांगासर आमी 15 पथकां हांगासर इनवायट केल्ले पूण काही कारणा खातीर थोडी हांगासर पावना आयज। बट अश्यो स्पर्धा ज्यो आसा पळय जेन्ना आमी ऑर्गनायज करता गांवान आमच्या करपाचें मुख्य कारण म्हटल्यार आयच्या आमच्या हिंदू धर्माची जी संस्कृती आहा ती खंय तरी जपून धरपाची आनी टिकोवपाची आनी जतन करपाचें तिजें हें आसा। आनी अशे हे भुरगे आमचे आसा जे भरपूर एक्टीव आसा हे बाबतीन हे ऑर्गनायज करपाक आनी असो इव्हेंट तुमकां पळोवपाक मेळटा। भव्य अशें हांगासर प्रणांगण हांगासर उबें केल्लें आसा उबारिल्लें आसा आनी आतां आमची स्पर्धा काही वेळान आमची स्पर्धा हांगासर जो ऑफिशियल आमचो सारको जो फॉर्मेट आहा ज्या प्रमाणे प्लॅन केला त्या प्रमाणे सुरू जातलो। विठ्ठल रुक्माई दिंडी पथक जे आसा ते आमी 2013 पासून चालू केल्लें हांगासर आनी तेन्ना भरपूरशीं भुरगीं आसलीं आनी भरपूर एक्टीव ग्रूप आसलो जो मागीर फुडें फुडें वयता तशी थोडी आमची भुरगीं नवी जॉयन जायत गेली। पयलींची जी आमची लेडीज टीम आसली ती थोडी लग्न जाली कितें जाली पण मुख्य कारण म्हटल्यार आजून पर्यंत हो ग्रूप जो आसा तो सारको एक्टीव आसा आनी अशे महोत्सव ऑर्गनायज करीत आसा। हो आमचो 5वो महोत्सव आसा आनी हे फावटी आमी असो बरे भशेन हो करपाचो आमचो प्रयत्न आसा। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.